देखून आमची गोंयची पुलीस कितें करता त्याय प्रश्न विचारता. आमचो क्रायम ब्रांच SB आहा तो फकत तूं पळय, हांव एक चार्ज करता, ते मोबायल पळयता, ते कंप्युटर तेंगे ट्रॅक केल्यार कंप्युटराचे खंयचे वेबसायटीचे गेल्यार तुजें म्हजो फेसबूक पळयतात ते चोयतात आमी खंय गेले, कोण मुगे पोस्ट लायक केला, कोण कितले कमेंट मारला, मागीर तेगे प्रोफायल चॅक करतात. मागीर असले ते पुलीस तुमी असले तुमगे क्रायम ब्रांच असले एक्टिविटी करतात जाल्यार तुमी फॉरेन चोरां धरपाक खंय वतले, क्रिमिनल आनी टेररिस्टां धरपाक खंय वतले तुमी. समजलो हांव कितें म्हणटा. आनी तुका कितें दिसता तुगे इन्फॉर्मंट धरून तुका सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा. तुका दिसता कोणा हफ्ता दिल्या, तुमी हफ्ता दिल्यार तुका इन्फॉर्मेशन येतलें. तो हफ्ता घेतलो दुसरो दोनी सायडीन घेतलो हफ्ता, कळ्ळें न्ही. सो वन हू कॅन बी बॉट बाय मनी कॅन बी बॉट एनी टायम बाय एनी अदर सायड बाय मनी. सो बिकम्स व्हेरी डेंजरस. एंड आय थिंक द पुलीस मिशनरी पळय तुमी हैदराबाद सावन पुलीस आयले ड्रग्स लोकांक गोंयकाराक धरूंक नाल्यार गोंय आहलो त्या लोकांक धरूंक आयले ड्रग्स डिलींग जाता. गुजराता पुलीस एक्सायज येयले हिंग लोकांक धरले तो एक्सायज मॅन्युफॅक्चर करता इलिगली आनी धाडटा म्हणून. आनी आतां टेररिस्ट पळय गोंयची पुलीस दिता. आर दे सो इनएफिशियंट that they must be disbanded. Your SB crime branch must be disbanded and sent home. तो कटले मागीर हांव कितें म्हणटा. This is not for spying on opposition, but you must do your duty. And if you do your duty, you keep our state safe, you keep our neighborhood safe.